नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमच्या सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. बायलांच्या सुरक्षितते खातीर बायलां पुलिसां वांगडा संवाद साधून शिक्षणीक संस्था तशेंच पंचायत वाठारांत जागृताय करची अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बायलां पुलिसांक दिल्या. काल तांणी हे खातीर बायलां पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेवन राज्यांतल्या बायलांड जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. राज्यातल्या सरकारी शाळांची उदरगत जाल्ल्या कारणान विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या पाल्यांक सरकारी शाळेत दाखल करूंक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परवरी कौटिल्य लेखा भवनात आयोजीत केल्ल्या इन्फोसिस स्क्रीन बोर्ड ह्या कंपनीन शालेय विद्यार्थ्यां खातीर दिल्ल्या टॅबचें वांटप मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार ते उलयताले. हे टॅब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणा खातीर उपेगी थारतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. What makes these initiatives even more impactful is that the content providing on a platform is available in both English and regional language, ensuring that there is no student is left behind. As we distribute this device today, I would also like to emphasize the importance of the responsibility. These are costly devices, and it is duty of every school, every teacher and every student to ensure that they are used with the care and for the purpose they are intended. The safety and maintenance of this device are essential, and the school principal must take the responsibility for ensuring their proper usage. I am confident that with the collaboration of our teacher, students and Directorate of Education, and will make the most of this opportunity. The attendance for these smart classroom sessions and will be monitored, and I urge every school to make sure the uses of this device is maximized. परवरी पुलिसांनी घरफोडी करपी सराईत मुखवटे घालून चोरयो करपी संघटीत टोळयेचो पर्दाफाश केलो. मारिया उर्फ मारियो सांतान आनी मोहम्मद सुफियान ह्या मुखेल दुबावितांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी काल पत्रकार परिशदेंत दिली. गोंयांतल्या जायत्या चोरयांनी ह्या संघटीत टोळयेचो हात आसा असो दुबाव आशिल्ल्याचे अधीक्षक कौशल हांणी सांगलें. We have finally achieved a major success where the team of Porvorim police station was able to identify and subsequently arrest the main accused in this case. This accused has been identified as one Mr. Maria Santana Baptista. His full details are he is son of Pedro Antonio Baptista. His age is 44 years old. He is a resident of Peda Grande, Benolim. The other accused who has been identified is one Mr. Mohammad Sufyan. He is son of Rashid. He is 20 years old. He is a resident of Navalin, Madgaon, Goa. Presently, he is a first-year student of BCom. Both these persons have been placed under arrest. भुरग्यांक 10वी-12वी जाले उपरांत मुखावेलें करियर कशें जातलें हाची जाण आसना. ते खातीर शिक्षकांनी तांकां मार्गदर्शन करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारतीय जनता पार्टीच्या शिक्षक विभागाचे वतीन उत्कृश्ट सेवा दिवपी शिक्षकांचो भोवमान भाजपाचे वतीन केल्लो. त्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या कार्यावळींत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, प्रदेश सरचिटणीस दामू नाईक, शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर आनी शिक्षक विभाग समन्वयक बाबाजी सावंत हाजीर आशिल्ले. पर्यटन आनी हॉस्पिटॅलिटी ह्या मळाचेर खूब संधी आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
एक एकदा पेरंट्स सांगता ते आयकना किंवा आमी सांग म्हणजे पेरंट्सांनी सांगत जाल्यार ते कन्फर्म करपाक टिचरांक विचारतात खरें काय म्हणून ओके म्हणून तुमचो इफेक्ट आनी इम्पॅक्ट दोन्ही गजाली भुरग्यांचेर चड आसता आनी त्यो जर तुमी ताजेर खूब बऱ्या मोठ्या प्रमाणात करियराचेर जर फोकस केलो जाल्यार म्हाका दिसता 100% भुरगे जालां कितें आमी पळयता की पेरंट्सांक म्हणजे आतां न्यू पेरंट्स आमच्या एजीचे पेरंट्स हे करियर सर्च करून कितें करियर करचेचो विचार करता बट जे अजूनही पेरंट्स बाबडे 10वी आसतले कोण 12वी आसतलो कोण नॉन मॅट्रीक आसतलो ताका अजूनही सर्च किंवा करियर कितें करचें भुरग्याचें खबर ना ट्रेडिशनली आमकां खबर आहा कितें जावचें दोतोर जावचो इंजिनियर जावचो टिचर जावचो पुलीस जावचो आमी रेस्ट्रिक्टेड हेज्या ते उरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला काल जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मराठी भाशेक अभिजात दर्जो दिवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळ्या. मराठी सयत बांगला, आसामी, पाली आनी प्राकृत ह्या 5 भाशांक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळ्ळा. ही माहिती मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. आतां अधिसूचीत अभिजात भाशांचो आंकडो 11 जाला. सरकार अभिजात भाशांच्या संवर्धना खातीर तशेंच भारताचो हे समृद्ध दायज तिगोवन दवरपा खातीर खासा यत्न करतले अशें वैष्णव हांणी स्पश्ट केलें. मराठी भाशेक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळ्ळो ही अभिमानाची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. आपलें मुळावें शिक्षण मराठी भाशेंतल्यानच जालां. गोंयांत देशांतच न्हय जाल्यार संवसारभरांत मराठी उलयतात आनी वाचतात. आमच्या मनामनांत मराठी आसा. अभिजात दर्जाची खबर कळटकच मनाकाळजा सावन आनंद जालो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. मराठीच्या उदरगती खातीर आनी संवर्धना खातीर वावुरपी सगळ्यांचें आपूण अभिनंदन करता आनी हो निर्णय घेतले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आभार व्यक्त करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. तिरुमला तिरुपती देवळांत दिता त्या प्रसादाच्या लाडवांत भेसळ तूप वापरा संबंदांतल्या प्रकरणाची खासा तपास पंगडा वतीन चवकशी करची असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या. ह्या पंगडाक सीबीआयचे 2, आंध्र प्रदेशाच्या पुलिसांचे 2 आनी भारतीय अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाचो 1 अधिकारी हाचो आस्पाव करचो अशें सर्वोच्च न्यायालयान सूचित केलां. सीबीआयचे निरीक्षक ह्या चवकशी कामाचेर देखरेख दवरतले. आयज ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दाखल जाल्ले याचिकांचेर सुनावणी जाली. ताचेर न्यायालयान हे निर्देश दिल्यात. शारदीय नवरात्रीचो आयज दुसरो दीस. आयज दुसऱ्या दिसा दुर्गेचें दुसरें रूप आशिल्ल्या ब्रह्मचारिणीची पुजा करतात. ह्या दिसा दुर्गा देवीक साखरेचो नैवेद्य दाखयतात. अशें केल्ल्यान दीर्घायुष्य मेळटा अशी भाविकांची श्रद्धा आसा. देशभरांतल्या देवळांनी नवरात्री निमतान धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें व्हडा उमेदीन आयोजन जाता. बायलांच्या आयसीसी T20 संवसारीक चषक क्रिकेट सर्तींत आयज भारताचो सामनो न्यूझीलंड पंगडा वांगडा जावपाचो आसा. दुबयत जावपी हो सामनो भारतीय प्रमाण वेळे प्रमाण सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. मजगतीं शारजांत काल ह्या सर्तीक सुरवात जाली. सलामीच्या सामन्यांत बांगलादेशान स्कॉटलंड पंगडाचो 16 धांवड्यांनी जाल्यार दुसऱ्या एका सामन्यांत पाकिस्तान पंगडाचो श्रीलंकेचो 31 धांवड्यांनी पराभव केलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.